काणकोण बस स्टँडार पावसाचे उदक वचपा खातीर सारकी वाट नाशिल्ल्यान उदक साठोवन उरता। ह्या साठोवन उरिल्ल्या उदकात जळारी जाल्यात। असल्यानी डेंग्यू आणि मलेरिया पातळपाचो हुस्को। फाटले 2-1 म्हयने जाले ही अशी परिस्थिती, मात कोणाचेच हाचेर लक्ष ना। काणकोणचे सरकारी प्रशासन आणि सामाजिक भलायकी केंद्राचे दोतर करतात तरी कितें म्हूण थळाव्यांचो प्रश्न। जेन्ना जेन्ना पावस पडटा पळय, ह्या पयलीं शेत रोयताले। आतां कितें जालां, मोठे मोठे प्रोजेक्ट काणकोणा येसान ह्या जाग्याचेर शेत करप जायना। ह्या पयलीं ह्याच जाग्याचेर व्हडलो सुर्यरुख आसलो आनी त्या सुर्यरुखा म्हळ्यार लोक रावताले आनी विश्रांती घेताले। पूण तो आतां सुर्यरुख मारप जाला आनी आतां हांगा ह्या जाग्याचेर उदक भरोवन उरता ह्या हेतूक शेतांक, आनी उदक वचपाक वाट उरना त्या हेका शेताक। त्या खातीर आनी दुसरे सायडीच्यान तुमी पळयलें आसतलें, सरकाराचो एक मोठ्या पैकी मोठो प्रकल्प जाल्लो आसा। आनी प्रकल्प जाल्ल्यान ज्या जाग्याचेर तें उदक वचपाचें, जें उदक सगळें आमच्या त्या शेतां वचपाचें, आमी केर म्हणटा थंय वचपाचें, तें वचप बंद जालां। आनी आतां हें उदक सगळें स्टोर जावन उरता। आनी एक वेळार दुसरी ज्यो ह्या हायवे वयल्यान ज्यो गाडी वयता पळय, त्यो गाडयांक सुद्दां खबर उरना की इतलें उदक भरलें उरता म्हणून रातचें। आनी अशे वेळाचेर मोठ्या प्रमाणांत हांगा अपघात घडपाक शकता। अपघात घडपा बराबरच हो जो जाग्याचेर आतां इतले दीस उदक साठवून उरलें आसा, काणकोणाक सद्या तरी तश्यो डेंग्यूच्यो केसीस ना, मलेरियाच्यो ना, जाल्यार सुद्दां डेंग्यू मलेरियाची ह्या सारकी रोगाची साथ हांगा पसरपाक शकता। त्या खातीर जे आमचे हेल्थाचे जे मनीस आसा किंवा संबंधीत लोक आसा, त्या लोकांनी हांगा लक्ष दिवपाची चड गरज आसा। चावडी कदंबा बस स्टँड मुखार सायडीन ते शेत आहा, ह्या शेता भितर अशें उदक भरलें आहा। हे हेल्थाचे सेंटर इन्स्पेक्टर हो आसा का काणकोणाक ना म्हाका कांय खबर ना। तेणी हेजेर एक नजर मारपाक आसली, कित्याक ही डेंगू साथ जातकीर वयतले लोकांक त्रासा घडपाक 3 दीस पडटा। त्या ती नाल्यार ह्या भटकरा ओनराक एक नोटीस काडपाचें म्युन्सिपालिटीन, ही फिलींग कर पूण कित्याक नाल्यार हे उदका लागून त्या वाटेच्यान वचपाची वाट बंद जाला। आनी रातीन व्हेकल वच्यो काल परी एक ह्या उदका पडपा साल्वार जाला। त्या मोठे एक्सिडंट जावचे पयलीं साल्वार करपाक जाय। आनी दुसरें डेंगूचेर नियंत्रणा काणकोणा हातभार गेले दिसता म्हाका पळयलेल्या, हे मच्छराची कितलेच मच्छर जाला। त्या खातीर म्युन्सिपालिटीची काम न्ही, म्युन्सिपालिटीन तेमकां एक हें दिवपाचें, हे फिलींग करून पूण करा म्हण, कित्याक नाल्यार उदक अशें उरपा ना हिंगा। ते उदक साठून आसता भितर किडी जाला काय नुस्तें काय हे काय ना, ते मच्छर इतले वाडले लागीं कितें आसा काय म्हणटा राती लोक येता वचून लोकांक वचपा जायना, जितल्यान जिवाणें बाटतात। हेतून कितें वेळ पडल्यार कितें उरूं शकता हेतून जिवाणें, ते रातीन वयर सरकता उदकाचेर। त्या खातीर गव्हर्मेंटान बेगोबेग बंद करचें, नाल्यार पुरोवन पूण काडचें। ह्या दिसांनी गोंयांत डेंग्यूची आनी अनेक दुयेंसांची साथ चलता। सरकार लोकांक उपदेश दिता, पट्ट्यो अशी दवरूं नाका, अशी दवरात, आयदनांनी उदक साचपाक दिवं नाका। पूण काणकोणा बस स्टँडाच्या एक 50 मिटरांचेर तेंकोन आनी मार्केटाच्याय 100 मिटराचेर तेंकोन भर बाजारांक हांगा पळय अशी उदक साचलेलें आसा। हें उदक आतां कमी जाल्लें आसा, हें चड वयर आशिल्लें। हें उदक साचले कारणान हांगा मोठ्या प्रमाणांत जळारी जाल्ली आसा आनी भितर जिवाणीय जाल्ली आसा। थळाव्यांनी आमकां सांगलां, लोकांचें म्हणणें आसा की बेगोबेग हांगा कितें तरी उपाय करचो, नाल्यार फवारणी तरी करची। भलायकी खात्यान सरकारान हेजेर दखल घेवन हेजेर बेगिनात बेगीन मार्ग काडचो अशी सगळ्यांची मागणी आसा। गोमंतक TV खातीर काणकोणच्यान प्रवेश करता।